प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 13वो विसवूर वोड 1 ते 15 पर्यंत. जॉन chapter 13 verses 1 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पास्काचे पोरबे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. संवसारांत असलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केल्लो, पूण ह्या वेळार ताणें संपूर्णयेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रात जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें. सगलें आपल्या हातांत बापान दिलां. आपूण देवाथावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो. ताणें आपलें आवरण काडलें आनी एक रुमाल घेवन तो आपल्या पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सोर्शें गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोमिया, तूं मुजे पांय धुताय? जेजून ताका परतिपाल केलो, हांव कोत्तां तें तुका आतां समजोना, पूण मागीर समजोतें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिमाव पेद्रून परतिपाल केलो, तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांयच न्हय बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो. तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसा, पूण सगळे नितळ नात. आपणाचो घात कोण घेतो आसलो ते तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपली वस्त्रां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटा आनी तुमी सारकें उलयता, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक. हांवें तुमकां देख दिले. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू निमाण्या ब्रेस्तारा दीस जो जावन आसा आयचो दीस आमी जेन्ना नियाळ कोत्ता जेजूच्या मरणाची. जेजू मोरच्या आदीं आपल्या शिसां बरोबर निवेडे पाटी जेवता आनी हें जेवण करचे पयलीं तो आपल्या शिसाचे पांय धुता. भाव भयणीनो, त्या वेळार आयकात बरे भाशेन, त्या वेळार जो कोण गुलाम आसलो तोच दुसऱ्यांचे पांय धुतालो. कोण सोमी, कोण मॅनेजर ओ कोण म्हणल्यार एक व्हडल्या पोजिशनाचो मनीस आसलो जाल्यार तो दुसऱ्यांचे पांय धुयनासलो. फकत एक गुलाम, एक चाकर, ताका करचेंच पडटालें, हें काम आसलें. कित्याक गाय? कित्याक त्या वेळार जेन्ना लोक चलोन वेतालो तेन्ना थंयसर मोटारां नासलीं, एअर फ्लायट नासल्यो, ट्रेन नासल्यो. लोक चलतालो आनी जेन्ना तो चलतालो तांचे पांय मेडे जाताले. आनी घरा येतकूच हे चाकर, हे गुलाम जे आसताले घरान,
हे आपल्या साहेबाचे पांय धुताले आणि पांय धुल्यात म्हणजे खरेपणी धुताले म्हणजे हे तांचे काम असले एक गुलामाचे एका चाकराचे. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना तांचे पांय मेळे आसात, मातयेन बोल्ल्यात, चिकरान बोल्ल्यात, जेजू आपल्या शिसाचे पांय धुता. भाव भयणीनो, तो तांकां दाखयता की तो एका चाकरा भाशेन एका गुलामा भाशेन तो आपल्या शिसाचे पांय धुवपाक तयार आसा. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी इगोर्जेन कोणाचे पांय धुता, पाद्री पांय धुता, आमी बरे भाशेन आमचे पांय बरे धुवन काडटा, आमी न्हाता, बरे मोचे घालता, बरे सोक घालता आनी फकत एक पांय दाखयता आनी मागीर पाद्री आपले आमचे पांय धुता आनी ताजेर आमकां कितें एक पांव दिता, कितें एक बंद दिता. पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना जेजून आपल्या शिसाचे पांय धुल्ले, ते पांय मेळे आसले, ते पांय चिकलान भरलेले असले, ते पांय इतले मातयेन भरून आतां जेजू जमणीर वेता. ते पांय दोनूय पांय धुता, निथोड कोत्ता आनी तेन्ना सगळ्यांचे पांय धुवन तो आतां मेजार बसता आनी शिसांक सांगता, जे भाशेन हांवें तुमचे पांय धुल्यात, तुमी एकामेकाचे पांय दिवचे पडटले, दिवंक जाय तुमी. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी आतां कितें करपाचें? जेजून सांगलां म्हणून आमी सगळ्या घरा कडेन वचपाक जाय आनी जेन्ना आमच्या घरची भायर वतात तांकां सांगूंक जाय आमी तुमचे आयज पांय धुतल्या, वो आमी इगोर्जेन वचोंक जाय, आमच्या शेजाऱ्या कडेन वचोंक जाय आनी आमी तांचे पांय धुवंक जाय अशें जेजूक सांगता. ना भाव भयणीनो, हे पांय धुवपाचें काम जे जेजू आमकां सांगता जावन आसा कितें? हें जावन आसा की जेन्ना कोण त्रासान आहा, कोणाक आजून जेजूची म्हायती ना, जेजून कितें केलां खुर्सार, फकत धर्म कोत्तात, तांकां उतराची सजमणी ना, आमकां गरज तांच्या घरा वचोंक, आमकां गरज आमच्या कुटुंबांनी वचोन, आमकां गरज आमच्या इग्रोज मातयेन वचोन तांकां देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक, तांकां देवाच्या जेजूची सजमणी दिवपाक, देवाचें उतर कशे भाशेन आमी पाळूंक जाय, कशे भाशेन ती सजमूंक जाय, कशे भाशेन आमी ताचेर नियाळ करूंक जाय, कशे भाशेन आमी जेजूचे पाटलादार जावंक जाय. आमी जेन्ना वेळ काडटा, आमी तें उतर पाळटा, आमी दुसऱ्यांक शिकयता, आमी आतां एकामेकाचे पांय धुता. नातर भाव भयणीनो, फकत ह्या संवसारान कोणाक जेवण दिलें, कोणाक खाण दिलें, कोणाक पिवण दिलें, कोणाक घर रावपाक दिलें, कोणाक गाडयेन बसून बाजारान व्हेलो, आमी सजमता की आमी खूब व्हडलें काम करता. वय आमी करूंक जाय, तें बरें आहा, पूण गरज आमकां जेजूची सजमणी दिवन, त्या उतराची सजमणी दिवन, कशे भाशेन एक बरो भावार्थी जावपाक, कशे भाशेन जेजूचो शीस जावपाक. आनी हे केन्ना आमी केन्ना एकामेकाचे पांय धुतले? जेन्ना आमीच त्या उतराची आमकां सजमणी आहा, आमी तें उतर पाळटा आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, आमी दुसऱ्या कडेन वचोन तांकां तो देवाचो मोग दाखयता, तें उतर तांकां शिकयता, आमी तांकां मोग दाखयता, आमी तांकां जेवण दिता, खाण दिता, पिवण दिता. तांचे ती त्रासान आसात जाल्यार आमी तांकां त्रासांतली भायर काडटा देवाच्या उतरा वरवीं. आमी फकत भाव भयणीनो आमच्या कोन्या वरवीं, आमच्या शक्तीन, आमच्या जाणवेन आमी कोणाक आदार दीत जाल्यार कसलोच फायदो ना. आमी फकत तांकां ह्या संवसाराच्यो वस्तू दाखयतले. पूण खरेपणी आमी कोणाचे पांय धुवंक जाय जाल्यार आमी तांकां जाय देवाची जेजूच्या उतराची सजमणी दिवपाक. जेन्ना आमी आमचे जिवीत देवाक भेटयता, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवन, तेन्नाच की आमी एकामेकाचे पांय धुता, तांकां बरी खबर सांगता, मोगान सांगता, पासियेंस दिवन सांगता. आमी आमचो वेळ काडून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी वावुरता. तेन्नाच की आमी खरेपणी एकामेकाचे पांय धुता. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या ब्रेस्तारा दीस इंग्लिशीन म्हणटा आमी मॉन्डी थर्सडे, ह्या दिसा जेन्ना ह्या शिवोर्तमाचे आमी नियाळ करता, आमी वचुया. हो मोग जेजून आमकां जो दाखयला खुर्सार, ताणें आमचे पातक, आमचे सगळे कोश्ट जे आमी भोगूंक जाय तो भोगला. हे हाचेर नियाळ करून आयज आमी जे देवाचो मोग आमी अनुभवला, तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवया, देवाच्या उतराची सजमणी दिवया. जेजूंक
जेजून आमकां सांगलां वचात आनी देवाचें उतर परगट करात सगल्यांक म्हजी बरी खबर दियात हेच आमी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया एकामेकाचे पांय धुया एकामेका पासत मागणे करुया एकामेका पासत प्रार्थना करुया एकामेका पासत आमी भाव भयणा कशी जियोया आमी एका देवाच्या वा जेजूच्या फॅमिलीचे कुटुंबाची भुरगीं म्हणून आमी आमचे जिवीत ह्या संवसारांत जिवोवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.